गोंयांत व्हडा प्रमाणात धर्मांतरां जाता पूण जबरदस्तीन धर्मांतर करप योग्य न्हय। ते खातीर ताचे आड खर कायदो येवपाक जाय अशें मत शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हाणें मांडलां। आपली भुमिका तांणी स्पश्ट केली। शिवोले रस्त्याच्या डांबरीकरणाचो शुभारंभ करतकच ती पत्रकारांकडेन उलयताली। बामणवाडो ते शेळ शिवोली मेरेनचो हो रस्तो 60 लाख रुपया मोडून हॉटमिक्स करतात। ह्या वेळार सरपंच शर्मिला वेर्णेकार, उपसरपंच विलियम फर्नांडीस, पंच वांगडी विघ्नेश चोडणकार आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले। कितल्या गोंयकारांचे धर्मांतर जालें हें पळोवप गरजेचें। जबरदस्तीन जर कोणाचें धर्मांतर जालां आसत तर तें चुकीचें आसा। कांय धर्मांतरां दुडावाच्या आशेनूय लोक करतात, ताचेरूय कारवाय जावपाक जाय अशें डिलायला लोबो हाणें म्हटलें। 18 वर्सां वयली व्यक्ती लग्न जाल्यार पुलीस कांयच करपाक शकनाच। त्याच प्रमाण 18 वर्सां वयल्या व्यक्तीक बायबल वाचून क्रिस्तांव जावपाचें आसत तर तातूंत चुकीचें कांय ना। पूण सक्तीन धर्मांतर करतल्यांचेर कारवाय जावपाकूच जाय आनी ते खातीर योग्य कायदो जाय अशें डिलायला लोबो हाणें सांगलां। हॉटमिक्स करपाक येयल्लीं हा। The costing of this road is hotmix of this road is 60 lakhs. So this full stretch आणि आमच्या भुरग्यांचो खुरीसाक पळय रस्तो हॉटमिक्स जातलो। देव बरें करूं म्हणटा आमचो जेई संदीप एई जॉन, आमचो कॉन्ट्रॅक्टर अजीत आनी आमचो ताका हेल्प करता तो कॉन्ट्रॅक्टर आमचो इब्राहीम। आयज आमी हो रस्तो हॉटमिक्स करतात। गोंयकार कितले कन्वर्ट जाता, गोंयकार ते पळोवपाची गरज आसा। कन्वर्शन मागीर दुसरें म्हणटा तें ऑफ माय ओन फ्री वील। इफ आय एम अ मेजर ऑफ इट, इफ रॉंग इट इज रॉंग। आतां तूं म्हण तूं घरा येयलो, आतां ताका घरा बसोन ताका brain wash kele, that is wrong. But a major of age comes and feels that after reading Bhagavad Gita, he likes Hinduism. He goes to a priest in the temple and he says, I want to get converted to Hindu. So what's wrong in that? A major of age reads Bible. He feels that he has to he wants to get into Christian religion. Goes to this and gets converted. But forceful conversion is wrong. There has to be a law that there cannot be forceful conversion.